गोमंतकान घडोवन हाडिल्ल्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जी नाल्लांची राष्ट्रीय परिशद आमी घडोवन हाडिल्ल्या तातूंत खुबशे अशे शेतकार किंवा शेतकी उद्देजक बारीक सारीक व्यापारीच लेगीत हांगासर आमच्या भितर सहभागी जाले. त्याच बरोबर आमच्या बरोबर आमकां लाभिल्ले आसा ज्यांच्यांनी हांगासर उपस्थिती लायली ते म्हटल्यार सचिन दळवी हांचो एक कॉयर म्हणजे कातो जो करता ताचो ल्हानसो उद्योग आसा. तो तांच्यांनी उद्योग कसो सुरवात केलो तांचो खाजगी वेवसाय आसा हो ताच्या बद्दल एकंदरीत म्हायती जाणून घेवया. सर तुमकां खूब खूब येवकार ह्या राष्ट्रीय कोकोनट हितून परिशदेंत तुमी सहभागी जाले. कसो कितें हो तुमी कॉयर जो आसा गोंयांत खूब प्रमाणांत नाल्ल उत्पादन मेळटा म्हणजे गोंयानूय अशा तरेचो समज वेवसाय सुरू केलो जाल्यार गोंयकारांक फायदेशीर थारो येता. कुंडय जी एक फॅक्टरी आशिल्ली ती आतां सद्या बंद जालेली आसा किंवा थंय केन्ना केन्ना अशें कॉयर आमकां मेळटा आसतना आमी पळयलां. पूण अशा तरेचो जर खाजगी उद्देग आमी सुरू करतले गोंयकारांनी फुडें सरून जाल्यार कितें करचें पडटलें? गोंया पळयलें जाल्यार गोंयाक नाल्ल जे आसा नाल्लाचें प्रोडक्शन आसा हें बरें आसा आनी ताची सोण्णां जी आसा ती पयलीं लाचयतालीं पूण आतां कोण लाचोवपाक यूज करना. सो इट इज अ वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट म्हूण ताचो हें जाता. तर आतां कितें आसा ताचेर प्रोसेसींग करपाचें हांव चिंतलें. हांव BSc केलें MBA केलें आनी ताच्या उपरांत हांव सर्वीस करतालो. दॅट इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिता आनी ताच्या उपरांत हांव चिंतलें आनी हांव भाटकारूय आसा म्हजें भाट आसा नाल्लाचें. तेन्ना हांव सदांच चिंततालो की जे हे सोण्णां आसा ही वेस्ट वता सो हाचेर कितें तरी प्रोसेस करपा जाय. सो हांव स्टडी केलें आनी तातूंतल्यान हांव कॉयर बोर्ड आसा जे हांगा केरला आसा तांच्या कडेन एप्रोच जालो. तांच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतली आनी ताचें कशें मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेस आसा कितें आसा हें सगळें कळीत करून घेतलें आनी ताच्या उपरांत ताचेर प्रोसेस स्टार्ट केली कशें करपाचें कितें आनी ताचो टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बी करून हांव म्हजें युनिट स्टार्ट केलें. म्हाज्या युनिटाचें नांव आसा कल्पश्री कॉयर इंडस्ट्रीज आनी युनिट म्हजें लोकेट आसा इन महाराष्ट्र शिरोडा वेंगुर्ला तालुक्यात शिरोडा म्हणून आसा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट वीच इज 6 किलोमिटर फ्रॉम गोवा बाउंड्री. थंय म्हजें युनिट आसा. आमी थंय आतां वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स तयार करता सोण्णां पासून मॅन्युफॅक्चर करता. तुम्ही म्हटलें की शिरोड्याचे तुम्ही रहिवाशी म्हणजे गोंया पासून सामके लागीं म्हणजे रेडीच्या कुशीक तुम्ही रावतात. थंय तुमचें भाट आसा म्हटलें. म्हजें भाट आसा नाल्लाचें आसा आंबे आसा अल्पान्सो स्पेशली अल्पान्सो मँगो आनी स्पायस प्लांटेशन हांव थोडें केलां ताच्या भितर आनी हे म्हाजें वर्मी कंपोस्ट प्लांट आसा. वी मॅन्युफॅक्चर अरावंड 300 to 400 टन्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट दॅट इज फ्रॉम लास्ट 23 years आनी कॉयर इंडस्ट्री इज फ्रॉम लास्ट 8 years वी आर इन कॉयर. हय आता तुम्ही 8 वर्सां जाली हो कात्याचो उद्योग सुरू केलेलो आसा. कात्यापासून तुम्ही साधारण कितें कितें अशी वस्तू तयार करता? म्हणजे सोण्णां पासून ॲक्च्युली 2 प्रॉडक्ट जाता मेन जे म्हणजे कॉयर आनी कोकोपीट. कॉयर फायबराचें व्हॅल्युएशन करून ताचे पासून एन नंबर ऑफ थिंग्स करपा जाता. कॉयर पासून तुम्ही रोप करपाक शकता, कॉयर ब्लँकेट्स करपाक शकता, कॉयर मॅट्स करपाक शकता, कॉयर ऑर्नामेंट जे आसता ते ऑर्नामेंट्स जाता, डिफरंट आर्टिकल्स जाता म्हणजे कॉयर पासून तुम्ही कितेंय करपाक शकता. दिस इज द बेस्ट प्रॉडक्ट. देन कोकोपीट इज वायडली युज्ड इन एग्रीकल्चर म्हणजे तुम्ही जे नर्सरी आसा हायटेक नर्सरी आसा ताका जो मिडियम यूज करता फॉर सीड जर्मिनेशन ते ताका लागून ते कोकोपीट यूज करता. त्याचे खत जाता तयार? खत ना, इट इज अ मिडियम. ॲक्च्युली इट इज अ मिडियम. ते जेन्ना जे नर्सरी आसा नर्सरी जेन्ना सीड डेव्हलप करता पळय ते ट्रे आसता ट्रे माती भुसभुशीत जावपा खातीर. माती न्ही ते ॲक्च्युली मिडियम कोकोपीट हे कोकोपीटच यूज करता. जेन्ना नर्सरी हायटेक नर्सरी आसता पळय तातूंत जेन्ना प्लांट डेव्हलप करता तेन्ना ते ट्रे कोकोपीटान भरता तातूंत सीड लायता आनी मागीर ते सीड येतकूच ते सेल इट. सो इट इज अ मिडियम ॲक्च्युअली. आणि काय काय जाग्यार कितें करता वॉटर होल्ड करपाक ताचो उपयोग जाता. भाटा बी यूज करता ना अशें ना. वॉटर होल्ड करपाक यूज जाता. ताच्या उपरांत मशरूम इंडस्ट्री आसता बटन मशरूम बी करता पळय तातूंत कोकोपीट वायडली यूज केलें जाता. पण कोकोपीटाक आतां इतलें डिमांड आसा की महाराष्ट्रा जर तुमी पळयलें जाल्यार 100 ट्रकलोड 1000 टन पर मंथ इतली रिक्वायरमेंट आसा तांची. पण कॅटर जायना सो सावथांतल्यान बी येता. सो हांव स्टार्ट केलें. हांव चिंतलें की हांगा जर केलें तर कोकोपीट वील गो कॉयर वील ऑटोमॅटिकली गो आनी तशें जालें. इट हॅज बिकम अ सक्सेसफूल. कातो तयार करपाक कितलो टायम वता म्हणजे तो कुसोवचो पडटा मागीर ताका एक प्रोसेस करचो पडटा? हय ताका प्रोसेस आसा. सोण्णां हाडपा जाय पडटा ती भिजोवपा जाय म्हणजे बरी वेट जावपा जाय सॉफ्ट जावपा जाय. अदरवायज ताका आमी ज्या मशिनीक घालता ताका डिकॉर्टिकेटर म्हणटा. तुमी जर तेजी हार्ड घातली जाल्यार ती मशीन तुटपा इतली ताकद आसता सोण्णाक. ताका लागून ती बरी वेट करपा जाय सामकी नरम करपा जाय. काय जाग्यार ती पाण्यात सोक करता कितले 4-5 दीस सोक करपा नाजाल्यार तुमी वॉटरिंग करून सुद्दां दवरपा शकता. आनी ते जालें म्हणटकूच ताका डिकॉर्टराक घालपाचें. डिकॉर्टिकेटरात कितें जाता स्प्लिटिंग सेपरेशन जाता म्हणजे
कोकोपीट आणि कॉयर फायबर हाचे सेपरेशन जाता आणि ताच्या वेळार कॉयर फायबरचो ओदूर सांगल्या प्रमाणे उपयोग करपाक कोकोपीट आमी ते सीव करता तातूंतले बारीक जो धाकटुलो कातो आसता ते कट फायबर म्हणटा तो सेपरेट जाता आणि कोकोपीट नितळ कोकोपीट आमी कस्टमराक पॅक करून दिता 25 kg बॅगा भितर. ताच्या उपरांत आमी आतां कोको चिप्स म्हणून नवीन प्रोडक्ट्स तयार केल्या म्हणजे नाल्लाच्या सोडण्याचे धाकटुले कुडके करपाचे आणि दिस इज द प्रोडक्ट कमर्शियली फर्स्ट. आय एम द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इन महाराष्ट्रा. अजून पर्यंत कोणी स्टार्ट करूंक ना. नाल्लाच्या सोडण्याचे कुडके करपाचे ताका पयले सेपरेशन करपाचें ताच्या उपरांत कटींग करपा जाय पडटा. कटींग केल्या उपरांत बिटींग म्हणून प्रोसेस आसा. बिटींग केल्या उपरांत सिवींग प्रोसेस आसा. सिवींग केल्या उपरांत ड्रायींग आसा आणि ड्रायींग केल्या उपरांत पॅकिंग अशी ती प्रोसेस आसा. सो आय एम द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इन महाराष्ट्रा इन कमर्शियल बेसीस कोको चिप्स आणि ताचे डिमांड बरें आसा. आता गोंयांत असे खुबशे भाटकार आसा म्हणजे तुम्ही आता म्हटलं की ताका तुम्ही मशिनरी यूज करता. आता गोंयांत ज्या प्रमाणे थोडे थोडे ल्हान भाटकार आसूये तांकां समज असो स्मॉल स्केल असो बिझनस समजा करपाक जाय सुरवात कोयरा पासून जाल्यार तो करूं येता स्मॉल स्केल असो. स्मॉल स्केल करपा जाता प्रॉब्लेम ना पण मार्केट आसा न्ही कोकोपीट मार्केट इज गूड. कॉयर मार्केट मातशें स्लो आसा. सो ताणें कितें करपा जाय पयलें चिंतपा जाय की कॉयराक मार्केट खंय मेळटलें और एक ग्रुप समजा आसा तर ताणें व्हॅल्युडेशन करपा जाय. कॉयराचें कितें आसा कॉयरा पासून तुमी रोप केले रोपा फाटल्यान मॅट केले और कार्पेट केले सो ते कार्पेटाक मार्केट आसा रोपा मार्केट आसा पण बेश्टा तुमी कॉयर विकपाक गेले जाल्यार मार्केट इज कंपेरेटिवली लेस आणि थोडे मार्केट आसा. सो व्हॅल्युडेशन करपा जाय. व्हॅल्युडेशनची चेंज जावपा जाय. तर चेंज जाली जाल्यार देर इज अ गूड मार्केट इटसेल्फ इन गोवा. गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. हांगा कितले लोक येता बरें कितें अशें केलें आनी जर ते टुरिस्ट स्टेशनार सेल करपाक गेले आनी इट्स अ नॅचरल प्रॉडक्ट. इट्स अ इको फ्रेंडली प्रॉडक्ट. सो देर इज अ ह्यूज मार्केट इन गोवा इटसेल्फ. हय कोयर समजा रॉ कोयर विकता ताका चड व्हॅल्यू नासता. त्याची कितें वस्तू तुम्ही करता जशें की रो मॅट्स कितें ऑर्नामेंटल आर्टिकल गिफ्ट आर्टिकल्स जाता ताच्या उपरांत कॉयर ब्लँकेट जाता कितें तुमी करा ताच्या पासून. इवन आमी आतां कितें केलां हांव आतां कितें केलां तुमकां सांगता दुसरें आमच्या हांगा एक हें आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ताका हांव कॉयर नेस्ट आसता पळय कॉयर नेस्ट तुमी पळयला जाल्यार खबर ना ताका आमी सुगरण म्हणटा पळय ताचो हें आसता ते घट्टे नेस्ट तयार केले. हय 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 ताचो तातूर ते आमी मॅन्युफॅक्चर करता. तुमी वळखपाक शकना हे बर्डाचे आसा तुमी मॅन्युफॅक्चर हातूर केल्या म्हणून आर्टिफिशियल. सो कॉयराचे करता. कालांगूट बिचार बीन ती विकपाक येतात ती आर्टिफिशियल. हय हय तशें आमी करता आणि हांव कितें केलें हांव त्याचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ट्रेनिंग दिलें ते करता. तांकांय सांगलें तुमी विका आणि तांकां हांव विकपाक हेल्प करता. दिस इज सम सोशल आस्पेक्ट. म्हणजे हांव आतां म्हाजे बाकी सगळे कमर्शियल जाले पण हांव सोशल आस्पेक्ट दवरला टू एनहान्स द सेल्फ हेल्प ग्रुप कल्चर इन माय विलेज. तुमकां महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान कसो कितें हातभार मेळटा किंवा प्रतिसाद मेळटा? महाराष्ट्र सरकार कडल्यान हांव म्हाका बेनिफीट मेळूं ना पण कॉयर बोर्ड आसा कॉयर बोर्डाच्या स्किमीचो हांव बेनिफीट घेतला. महाराष्ट्र सरकार कडल्यान तसो व्हडलोसो बेनिफीट म्हाका कितें तातूंत कितें मेळूंक ना. हय कॉयर बोर्डाचे मात्र म्हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे बेनिफिट्स आसा. हय हय हय. अशा तरेन समजा गोंयकार फुडें सरलो जाल्यार बारीक बारीक हितूंतल्यान सुद्दां ताका आपली येणावळ सुरू करूं शकतात. शुअर कित्याक हें वेस्ट आसा पण हें वेस्ट ना हें भांगार आसा. माडाची प्रत्येक गजाल समज कितें करतलो कितें ना कितें टाकाऊतून टिकाऊ करूच येता. तातूंत तुमकां व्हडलें सांगता की हातूंत आतां एक कट फायबर म्हणून आमगेले प्रॉडक्ट उरता विच इज अ वेस्ट प्रॉडक्ट म्हणून कन्सिडर करता ते. पण तो जर तुमी माडाक घातलो न्ही तर ताचे हांव आतां पळयलां म्हाज्या भाटाक हांव माडाक मुद्दाम म्हणून ते घालता तर ताचे ग्रोथ म्हणजे फ्रूट आमी म्हणटा कितें क्वॉन्टिटी 1.5 टायम्स वाडल्या ताची. इल्ड वाडले नाल्लाच्या माडाचे इल्ड वाडले. सो इट इज एक्ट्स एज अ फर्टिलायझर. सेकंडली इट एनहान्सेस द सॉईल स्ट्रक्चर. माडाचे जे सॉईल स्ट्रक्चर आसा सो इट गिव्स अ परमनंट इफेक्ट टू दॅट कोकोनट ट्री. सो ताचे बेनिफिट्स हे खूब आसा. कितेंच हातूंत ह्या इंडस्ट्री भितर नाल्लाक कितेंच जायना वेस्ट जायना. हय तुम्ही जशें म्हटलें की तुमचे भाट आसा सो सगळें हें सामान तुमकां तुमच्या हितूनच भाटान मेळटा काय तुमकां एक्स्ट्रा घेवचें बीन पडटा भायल्यान? म्हजी डेली कॅपॅसिटी 8 ते 10,000 म्हाका भायल्यान हांव घेवपा पडटा. हांव भायल्यान आनी महाराष्ट्रांत कितें आसा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट प्रोड्युसेस अरावंड 62% ऑफ टोटल महाराष्ट्रा कोकोनट प्रोडक्शन. ओन्ली सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. ताका लागून आमगेर मातशें कोकोनट प्लांटेशन बरें आसा आनी आमी आतां लागीं गोंया लागीं आसा सो हांगसरल्यान सुद्दां बॉर्डर आसा ते हांव हें करता
शिरोडा रेडी बीन म्हटलं का तू ही दर्याचीच किनारपट्टी येयली थंय नारळ सारखे 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 कल्चर सारखे सगळे सारखे. कोकणात तुम्ही जर भितून गेले जाल्यार थंय माड खूप कमी आसा. नाही इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कोस्टल एरिया आसा न्ही थंय नाल्लाचे आसा माडाचें प्रोडक्शन बरें आसा. पण तुमी वयर गेले ते ऑर रायट सायड ऑफ द हायवे जर गेले जाल्यार कोकोनट प्लांटेशन ना. सो हायवे टोटली कोस्टल एरिया रत्नागिरी कोस्टल गुहागर बी पळयलें जाल्यार देर इज अ कोकोनट प्लांटेशन बरें आसा. हय. आज तुम्ही या गोमंतकान घडोवन हाडिल्ल्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव हातून तुम्ही वांटो घेतलो. कशें कितें दिसलें हांगाचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? म्हाका बरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, बरे वळखी जाले. आतां संदीप प्रभुदेसाय म्हण नाजाल्यार आमचे प्रायम मिनिस्टर प्रयाग म्हण आनी कितें कितें प्रयोग केले ते हांव पळयले. तांकां मेळ्ळो तांगेर वचून हांव वतलो हांव तांकां कार्ड दिलें म्हणजे हांव तांकां मेळ्ळो. सो कितें इंटरेक्शन ऑफ नॉलेज जालें. म्हाकाय कितें न्यू करपाक कितें तरी जाय तर हांव तांकां वचून मेळपाक शकता. सो इट इज बेसिकली शेअरिंग ऑफ नॉलेज. आणि ताका लागून आणि ते अपलिफ्टमेंट जे फार्मर कोकोनट फार्मर अशे आसा ताचे लायफ अपलिफ्टमेंट करपाक हाचो खूब उपयोग जातलो. फुडें आमी एकमेकाक इंटरेक्शन करून ताचो बरोच हेल्प जातलें ताचें. हय. जे गोमंतक आणि एग्रोवन हांच्या जी माची उपलब्ध करून दिली, जे शेतकार आसा किंवा शेतकी उत्पादक आसा कशा तरेन आपलो नाल्ल जो आसा आमच्या मातयेंतलो तो कसो कितें ताका आमी चालना दिवपाक शकता. ताका लागून हे सगळे शेतकार हांगासर जावले त्यांच्या एकमेकां बरोबर त्यांच्या विचारांची देवाण घेवाण जाली. त्याच बरोबर जे सचिन दळवी आमकां आयज तेंच्यांनी उपस्थिती हांगा लायली म्हणून तेंचे कडेन भासाभास करपाचो एक ल्हानसो योग मेळ्ळो. म्हणून हो जो तेंचो कितें ल्हानसो उद्देग आसा त्याच्या बद्दल थोडीशी माहिती आमी ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन शेअर करपाचो एक ल्हानसो यत्न केलो. आशा बाळगिता की तुमकां हातूंतल्यान कितें तरी म्हायती मेळ्ळ्या आसतली. तुमचो कितें बारीक उद्योग आसा, तुमची शेतां भाटां आसा जाल्यार तुमी कितें तरी फुडाकार घेवन असो वेवसाय करपाक शकता. होच हेत आशिल्लो ही म्हायती पावोवपा सारके फाटल्यान. कॅमेरामॅन यश आराडकरा सयत हांव गौरीश परबामणकर.